नमस्कार, पोळे प्राईम खबरो. 2007 ते 12 मेरेन फक्त 200 कोटीची रॉयल्टी बुडल्या. चार्टर्ड अकाउंटंटांच्या समितीचो रिपोर्ट. सूत्रां म्हणतात मिनेर आणि एकाच ट्रेडरान समितीक दिला डाटा, उरिल्ल्याचो पत्तोच ना. केंद्राच्या आदारान मायनिंग रोखडेंच सुरू. कॅपिंगूय वाडयतले. नवो जीएसटी टॅक्स चालीक लावपाची सरकाराची तयारी. राज्यपालाच्या अभिभाशणान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू. आसगांवचो पंच विक्टर डिसोजाक लाच घेतना धरलो रंगे हात. एसीबीच्या टीमीची कारवाय. कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवंक बिल्डरा कडच्यान घेतली 6 लाखाची लाच. आणि गोमटेश्वर वॉरियर्स जिंकले बाबू ब्रदर्स T20 क्रिकेट. फायनलीत ऑक्सफर्ड मरीनाक मारल्या 8 विकेटींनी. विकास देसाय मॅन ऑफ द मॅच. दीपराज गांवकार प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट. खबरो विस्तारान. 2007 ते 12 मेरेन फक्त 200 कोटींची मायनिंग रॉयल्टी बुडल्या अशें चार्टर्ड अकाउंटंटांच्या समितीन रिपोर्टांत म्हणलां म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंयांत 35,000 कोटींचे मायनिंग स्कॅम जाला म्हूण शहा आयोगान म्हणिल्लें. ताचो अभ्यास करपाक सरकारान सीएची समिती नेमिल्ली. खण खात्याची समिती आनी मिनेरां कडेन सोमारा सचिवालयांत बसक जाली. मिनेरांची समिती डाटा दिला, मात 400 ट्रेडरांतल्या एकाच ट्रेडरान समितीक डाटा दिला. उरिल्ल्याचो खंय पत्तोच ना. चार्टर्ड अकाउंटंटाची समिती मिनेर आणि खण खात्याची सोमारा पर्वरे सचिवालयात बसका जाली. 2007 ते 2012 मेरेन गोंयांत जाल्ल्या मायनिंगा विशीं डाटा दितना समितीक आयिल्ल्या अडचणींचेर चर्चा करपाक ही बसका जाली. 2007 ते 2012 ह्या काळांत गोंयांत बेकायदेशीर मायनिंग जालां आनी तातूंत गोंय सरकाराची 35,000 कोटींची रॉयल्टी बुडल्या अशें शाह आयोगान आपल्या रिपोर्टांत म्हणिल्लें. रॉयल्टीचो खरो आंकडो सोदून काडपाक गोंय सरकारान 16 वांगडी सीएची समिती नेमिल्ली. समितीक सगळ्या मिनेरांनी मायनिंगाचो डाटा दिला. फक्त एका ट्रेडरान मीन निर्गतीचो डाटा दिला. उरिल्ल्या 400 ट्रेडरांचो पत्तोच लागना म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात. समितीक मायनिंगा विशीं आनीक डाटा जाय. 15 एप्रील मेरेन ही म्हायती दिवची म्हूण समितीन मिनेराक सांगलां. समितीन 100 परस चड मायनिंग लिजांचो ऑडिट रिपोर्ट तयार केला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण समितीक अजून मेरेन मेळिल्ल्या डाटा प्रमाण गोंयची 200 कोटींची रॉयल्टी बुडल्या. समिती रिपोर्ट फुडल्या म्हयन्यांत खण खात्याक दितली. मेसर्स रेगे मायन ओनर्स हे लिजवाल्यांन समितीक सगळ्यांत पयलीं डाटा दिला. तरी आसतना सरकारान आपलें लीज रिन्यू केलें ना म्हूण मिनेर सर्वेश रेगेन सांगलें. इतले मजगतीं पर्यावरणीय दाखल्यावयली स्थगिती फाटीं घेवपाचो केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान काडला तो आदेश सारको ना म्हूण एक्टिव्हिस्ट रमेश गांवस म्हणटा की 1994च्या नोटिफिकेशनाच्या आधाराचेर जितक्यो इसीज मेळिल्ल्यो आसा गोंयांत त्यो तेची व्हॅलिडिटी हायकोर्टान गोंयच्या ऑनरेबल हायकोर्टान केवळ 5 वर्सांची ठरयल्ली आसा. त्यामुळे आज त्यो काय तुम्ही जर रिलीज केले जायत 5 वर्सांचीच असल्या कारणान ते तेंचो लायफ स्पॅन त्यो तुम्ही हायकोर्टाच्या जो ऑर्डरीचो कंटेम्प्ट करतात. सुप्रीम कोर्टान स्पश्टपणे सांगलेलें आसा की फ्रेश लिजी दिवप स्टेट गव्हर्मेंटान आणि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटान फ्रेश इसी दिवप. ही जे कोण इसीचे सगळे कंडिशन्स व्हायलेट करतले तेंची जी इसी आसा ती विड्रॉ केली वयतली. आता ज्यांच्यानी 395 लाख मेट्रीक टन इल्लिगल प्रोडक्शन केले ते कोण हे सोदून काडल्या शिवाय तुम्ही इसी तांकां कशी दिवन दितात. म्हणजे होय फ्रॉड न्हय. प्रोडक्शन तुमचे कमीच कमी करून दिल्लें आसा तेन्ना त्या लिजीचेर कितले ट्रक वयतले, कोणाचे वयचे आनी कोणाचे फावचे परत मायनी सुरू जाता. कितले कामगारांक थंयसर जॉब मेळटलो परत, कितले बार्जींग ऑपरेट करपाक संदी मेळटली, कितली हेवी मिशनरी थंयसर तुमच्या मिनिमम प्रोडक्शन थंय दाखल्या नंतर जातलें. त्याच्यामुळे हो एक सिच्युएशन आसा ते कॅओटीक सिच्युएशन करून दवरलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. केंद्राच्या आदारान मायनिंग सुरू करूंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. मायनिंग रोखडेंच सुरू जातलें म्हणून राज्यपाल उलयल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पयले दिसा राज्यपाल मृदुला सिन्हाचें अभिभाशण जालें. मायनिंगाचें कॅपिंग वाडोवंक यत्न चल्ल्यात. केंद्राचो नवो जीएसटी टॅक्स चालीक लावपाची गोंयांत तयारी केल्या. गुंतवणूकदार आनी रोजगाराक चालना दिवपाचे यत्न चल्ल्यात. मात भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान राज्यपालान अभिभाशण सगळें वाचलेंच ना. The increase in growth rate of gross state domestic product GSDP at constant prices from 4.17% to 20% in 2012 and 13 to 7.71% in
2013 and 14 is the testimony to the government's efforts and resolve. My government has taken up the issue of revoking the mining suspension, and I am sure that with the considered intervention of the present central government in revoking the suspension order, mining activity would be restored very soon. My government is also making all efforts to get the current cap revised by the Honorable Supreme Court. And the state is presently under the value-added tax system and is gearing up in all respects for the proposed new taxation system of goods and services tax, which would be significant reform milestone in the history of the country. In order to kick-start investments under the manufacturing sector by encouraging and facilitating investors in Goa, my government has brought in the Goa investment policy to 2014 that seeks, among other things, to create 50,000 jobs and facilitate rupees 25,000 crores of new investments in the next 5 years. भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान आसगांवचो पंच विक्टर डिसोजाक लाच घेतना रंगे हात धरलो. कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवंक बिल्डरा कडल्यान 6 लाखाची लाच घेतना एसीबीचे टीमीन सोमारा ताका धरलो. मंगळारा ताका रिमांडा खातीर खास एसीबी कोर्टा मुखार उबो करतले. On the 30th of January, the builder, with all the required documentations regarding town and country planning, health department, electricity, had submitted to the panchayat for obtaining construction license. And once these things are issued, they should have given it at the most within a week. But nothing happened. So on February 17th, he sent his project engineer to go and check out as to what happened. It's Victor D'Souza. He had demanded a bribe amount of 8 lakh rupees in order to issue a construction license to this builder. The builders sent their legal advisors to discuss with the punch. After discussion, and the deal was struck that he should pay 6 lakhs. So today, Monday 23rd, and he called them to his house. Amount was taken, and also about 70,000 had to be paid to the panchayat. And he insisted that they bring only cash. So at the time when, before that, the builder lodged a complaint, we did all our procedures legally, tainted the money, got the punches, and accordingly we raided this person, and he was caught red-handed while accepting this amount. घेऊ एक विराम.